says that MMDR Act is applicable in 1987. How come can you write a letter when you are admitting in the Supreme Court? It becomes a contempt of court, Honorable Chief Minister of Goa. This letter of yours can become a contempt of court. I want to ask a point-blank question to the Honorable Chief Minister. The Chief Minister should only tell me, is the mining really going to resume, or is it just you are taking the people of Goa for a ride? हाल कितें जाता हें म्हाका मुळात खबर आसा कारण म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पूर्ण मायनींग बेल्टान आसा त्या खातीर म्हाका खंयसरूच म्हणजे गोल गोल घुंवोवपाचें ना मायनींग चालू जावपाक जाय हाच्या खातीर म्हाजो सिन्सियरली प्रयत्न आसा आनी ज्या दिसाच्यान हांव मुख्यमंत्री जाला आनी मायन्स मिनिस्टर जाला त्या दिसाच्यान म्हणजे माय प्रायोरिटी टू स्टार्ट द लिगल मायनींग आतां हर्डल्स वेगवेगळे हर्डल्स आसा कारण कॅबिनेटात तांणी डिस्कस केलें अशें आयकूं येयलें की ते नवें कॉर्पोरेशन काडून तें चालू करता. नंबर 2, सरफेस जी आसा तिचो मालकी हक्क गव्हर्मेंटा कडेन आसा काय कितें? ज्यो जेटीज आसा हाजो मालकी हक्क गव्हर्मेंटा कडेन आसा काय कितें? तांच्यांनी रायटली सांगला सरफेस रायटाचो केन्नाच सरकारान विचार करूं ना. हाज्या पयलीं more than 70 to 80% of the surface right either with the private that lease owner, otherwise with the private owner. Only 20% of the surface right is with the government. That is the difficulty in auctioning of the mine. मी ऐका की ऑक्शनिंग करपा खातीर प्रॉब्लेम खंय आसा तर जी 98ची एबॉलिशन एक्टाची जी केस पेंडिंग आसा बिफोर द 3 judge benches. There is no stay there. Supreme no Court, stay there. Because it is a pending. I don't know if Chief Minister is aware. Government of India has filed an affidavit in the Supreme Court saying that till you decide this case, nothing can be decided. Till abolition of Actachi ji pending as a Supreme Court, till that case is decided in the Supreme Court, you have no powers even to assert the ownership of the leases. This is the decision. That means you can't auction. बरोबर हांव तुका तेच सांग म्हणटा. Government. नाही हांव तेच सांगता. Government of India, if you want, तू तेच सांग न्ही तेका. Government of India file आम्ही तेच affidavit. सांगता. तो विषय वेगळे कडेन व्हरता. Okay. माझे क्लियर कट म्हणणे आसा आम्ही रेडी आसा ऑक्शन करपाक. Let us go to the court of the people. रेडी आसा. Reason बाब, एक मिनिट. परत सांगता. एक मिनिट.